बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे खुसाचे पाटीचो विशय गोंडवीट विशयचो आदारलो आसा. आमचेशी राव सोमया. प्रितीच्या भयणी भावानो, 2021 ते 2022 गोंडवीट वर्साचो विशय आमचेशी राव मनान दवरून ह्या विशयाचेर आदारून आमी आमच्या जिविताचेर सोबार मोळ्यांचेर सोमयाचें आसणें गरजेचें मोन वळखून घेवन नियाळ कोत्तेल्या. इमासाचे वाटेर आसतना सिसांनी जेजूचें आसणें वळखून घेतलें आनी तांणी जेजूक आपणाशी राव म्हूण मागलें. सोमे जेजू आमच्या सांगाता आसा तेन्ना आमकां कसलीच भिरांत ना. आमचें जिवीत ताच्या हातान पेटोवया आनी ताचेरूच पातयेवन आमची संवसारी यात्रा फुडें व्हरूंक आमच्या सोमयाक आमचेशी राव म्हूण ह्या खुसाचे वाटेन मागुया. पयलें स्थान. जेजूचेर मोर्नाचें फर्मोन मारतात. पोनिपात आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोमया जेजू क्रिस्ता. सोबाजान नीत शिपडावंक आमचेशी राव सोमया. नियाळ नितीविरेत जेजूचेर मोर्नाचें फर्मोण पडलें. जेजू गुन्यांवकार नासतना ताका गुन्यांवकारी केलो. हें सगळें जेजून ओगेपणीन सोंसलें. आयच्या समाजान अनितीच्यो सांखळी अदीक गोड जायत आसात. अनिती उदेशी नेणार, गरीब दुर्बळ, सादो लोक जायतें सोंसता आनी कोश्टाच्या बारान जियेता. अनितीक लागून मनीस जियेपाचो बोरवोसो पासून सोडून दिवंक पावल मारता. सोम्या जेजू अनितीच्यो सांखळी मोडून उडय आनी नितीचो समाज बांदूंक हाडूंक सगल्यांची मोनां उजवाडाय. काकूट आमची कोर सोम्या. काकूट आमची कोर. I-12. दुसरें स्थान. जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. पोनिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं चडयलो म्हूण सगळो संवसार. आमच्या कुटुंबान शांती आनी एकवट आसूंक आमचेशी राव सोम्या. नियाळ आमकां आपल्या बापाच्या गोपान एकठांवूंक आनी एकवटान दवरूंक जेजू आपल्या खांदार खालतीकायेन खुरीस घेता. आयज आमचो कुटूंब शांतीचें आनी एकवटाचें मंदीर कोरचे सुवातेर आमच्या कुटुंबान बाजारांतलें वातावरण आमी निर्माण केलां. जोण एकलो आपणाक जाय तें कोत्ता. जोण एकलो आपणाक जाय त्या वेळार भितर सोदता. एक एकलो आपल्या खासगी कुडांत रावून आपणाक जाय तें कोत्ता. विचारतलो कोण ना आनी विचारल्यार बोवाळ आयकोंक कोणाक नाका. क्रिस्ता जेजू आमचें कुटुंब तुज्या एकवटान सांबाळ आनी खरी शांती आमच्या कुटुंबान निर्माण कर. काकूट आमची कोर सोम्या. काकूट आमची कोर. तिसरें स्थान. जेजू पयले फावट दोंडेर पडटा
पोरनिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र कोयसाक वरवीं सोडयली म्हणून सगळो संवसार. गरीब दुबल्यांचे गरजांक पावूंक आमचेशी राव सोम्या. नियाळ आख्या मनशा कुळाक ओत्मीक गिरेस्तकायेन भरूंक जेजून बारादीक खुरीस उबारलो आनी कालवाची वाट चलतना खुर्साच्या बारान दोरनेर पडलो. आयच्या समाजान गरीबसाणेक लागून जायतीं आमची भाव भयणां कश्टाच्या, आवगडांच्या आनी भुकेच्या बारान सोकला पडटात. कितलींच जाणां भलायकेचें जेवण खाण नासतना कुसकूस जावन पिडेंत आसात. कोण तांची निगा घेना आनी कोणाचोच आलाशिरो नासतना ती जिवितांत सांडल्यात. सोम्या जेजू गरीब दुबल्यांच्या आदाराक पावूंक आनी जिवापाची रूच तांच्या जिवितांत हाडूंक आमकां उदार कारीस मोलाची कर. काकूत आमची कर सोम्या. काकूत आमची कूर. चवथे स्थान जेजू आपले आवयक भेटता. पोरनिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कोयसाक वरवीं सोडयलो म्हणून सगळो संवसार. आमचो भावाक जिवंक आनी जिवार दवरूंक आमचेशी राव सोम्या. नियाळ कालवाची वाट चलतना जेजू आपले आवयक भेटता आनी हे भेटे उदेशी फुडली वाट चलूंक जेजूक गोठाय मेळटा. आमची संवसारी यात्रा फुडें व्हरूंक देवाची कृपा आनी आसणें आमकां गरजेचें. देवाच्या अनुभवान आनी देण्यांनी आमी वाडटले जाल्यार भावाच चड गरजेचो. कोन्या विरेन भावात मेळ्ळलो देखून आमी उचाकताव तो भावात कोन्यांनी दाखोळ करूंक आमकां उलो. आमकां भेट्टाव तांकां भावाताची परगोटणी करूंक आनी अशे तरेन भावाताची किट्टी जोडटी दवरूंक आमकां आपोवणें आसा. कातोलीक पवित्र सभेच्या एकचारांतली ओडसोत्तेल्यांत तांकां परतून हाडूंक आमकां एक आव्हान आसा. क्रिस्ता जेजू तुजेच आमचो भावाट खोलावून तो दुसऱ्यांक वांटूंक आनी तुजेच कृपेन हे संवसारी यात्रा फुडें व्हरूंक आमच्या आदाराक पाव. काकूत आमची कर सोम्या. काकूत आमची कर. पांचवें स्थान सिरंचो सिबांव खुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. पोरनिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुज्या पवित्र कोयसाक वरवीं सोडयलो म्हणून सगळो संवसार. समाजान भावपणाचें आनी एकवटाचें मोड हाडूंक आमचेशी राव सोम्या. नियाळ तोकलेल्या जेजूक थोडी गोठाय आनी समाधान मेळोवंक सिरेनचो शिमाव जेजूच्या खुर्साक खांद मारता आनी आपलो सांगात जेजूक दिता. दर एक मनीस फकत आपणाचें चिंतता आनी दुसऱ्यांचेर विसर घालता. आपलीच उदरगत आनी आपलेंच बरेंपण चिंतून मनीस समाजान फुटी घालता आनी आपूण सुरक्षीत रावता. सबार फावटी आमी राजकी मोडार वेगळोचार करून दुस्पोट वाडयता आनी आमचीच बोल्सां भरूंक फुडें पावल मारता. वेगळोचार करून आमची पदवी दुसऱ्यांचेर चलोवंक तांकां आमच्या ताब्यांत करूंक
फुडें सरता. सोम्या जेजू सगळ्यांचे बरेपण हा पासत वावरूंक समाजात एकवट निर्माण करूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकूत आमची इको सोम्या. काकूत आमची कोर. सोमेस्तान वेगोनिका जेजूचे मुकामोल पुस्तक. पोनिपात आणि नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र वरवीं सोडून सगळो संवसार. निराशीपणान आनी एकसूरपणान बुडलोल्यांक वयर काडूंक आमचेशी राव सोम्या. नियाळ वेरोनिका जेजूचे रोगतान आनी घाम्यान भरलोले मुखामोळ पुसून जेजूक समाधानान भरता. आयज सोबार कणांक लागून मनीस निराशीपणान बुडला आनी सोबार तरेची कुडीची तशेंच मनाची पिडा भोगता. एकसूरपणा उदेशी जायतीं जाणां सकश्टान सांपडल्यात आनी भिरांतीन जियेतात. कोणाचोच आदार नासलोल्यान सगळें संपादलें म्हूण समजतात. देवान आमकां ह्या संवसारांत एकामेकाचे भोडवे जावंक आनी एकामेकाची राखण करूंक धाडल्यात. दुसऱ्यांक आमी समाधानान भरतल्या तेन्ना देवूय आमकां समाधानान भरतलो. क्रिस्ता जेजू दुसऱ्याच्या हुस्क्यान जिवंक आनी मनशाकूल सांबाळूंक आमकां तुजो आदार दी. काकूत आमची को सोम्या. काकूत आमची कोर. सातवें स्थान जेजू दुसरे फावट दोनेर पडटा. पोनिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र वरवीं सोडून सगळो संवसार. सृश्टीचे राखण करूंक आमचेशी राव सोम्या. नियाळ काल्वाराची वाट धरून फुडें वेताना जेजू खुसाच्या भारान दुसरे पावल धोरणीर पडटा. पूण जेजू कोस सोडून दिना, धिरान फुडें वेता. सृश्टी जावन आसा आमकां देवाचें फुकट देणें. सृश्टीक लागून मनीस बरे भलायकेन आसा, पूण आयज आशेक आपस्वार्थाक आनी आपल्या फायद्याक लागून मनीस देवाची रोसणी आड गेला आनी सैमाचें निसंटन करून मनशाची भलायकी पिड्ड्यार करूंक वावुरता. देव आमच्यो सगळ्यो चुकी बक्षिता. मनीस थोड्यो चुकी बक्षिता, पूण सृश्टी मनशाक बक्षिना. त्याच कारणाक आशेक लागून देवा मनशा आनी सृश्टी आड पातक करूंक न्हय, बगर सृश्टीचो सांबाळ करून शांतीन आमचें जिवीत जिवंक आमी वावुरची गरज. सोम्या जेजू सृश्टीक मान दिवंक तुजी रचना सांबाळूंक आनी तुजे रचनेच्या वावरांत सहभागेली जावंक आमकां तुजे कृपेत बोर. काकूत आमची को सोम्या. काकूत आमची कोर.
आठवें स्थान जेरुजालाच्यो अस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरनिपात आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडवलोय म्हूण सगळो संवसार. अनाथांच्यो, विधव्यांच्यो, कोण नासलेल्यांच्यो आनी बेकार आसलेल्यांच्यो सांबाळ करून आमचेशी राव सोम्या. नियाळ जेजू आपूण कोश्टवतना पासून जेरुसलाच्या ओस्तऱ्यांक बुजवणेची उतरां दिता आनी तांचो बरवंसो वाडयता. आयच्या समाजांत अस्कोतांचो आनी नेणारांचो फायदो काडपी जायते आसात. अनाथ, विधवांक, कोण नासलेल्यांक, बेकार आसलेल्यांक फटोवन तांची फकाणां करून तांकां किंकोत करून आयज मनीस खुशालकाय जोडूंक सोदता. कांय पावटी दुडवांनी तांकां विकतो घेता आनी आपली आस भागयता. थोडे पावटी तांचे लागीं आसलेले जमनीचे आशेन तांकां फटोवन आपल्या ताब्यान करून घेता. असले अस्कोतां देव साणिना आनी देवाची नादर तांचेर आसा म्हूण जोण्याकल्यान वळखून घेवंक फावो. क्रिस्ता जेजू अस्कोतांचे आमी बोल जावंक आनी तांचें राखण करूंक आनी तांचेर जातोलें वायट पोसावूंक आमकां तुजो आदार दी. काकूत आमची कोर सोम्या. आमची कोर. नोवें स्थान जेजू तिसरे फावट दोनेर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. त्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडवलोय म्हूण सगळो संवसार. वायट व्यसनाक सापडल्यांच्या जिवितांत नवी दिशा हाडूंक आमचेशी राव सोम्या. नियाल आपले कार्य वळखून घेवन जेजू शेवट पर्यंत आपल्या बापाक विस्वाशी रावलो. आपले कोश्ट वाडटात म्हूण जेजून कुरीस सोडून दिवंक ना. वायट व्यसनाक लागून आयज मनशान आपलें खासगी, कुटुंबीक, समुदायीक आनी समाजीक जिवीत वगडायलां. सोरो, ड्रग्स, सिगरेट्स, वायटोवें जिवीत आयज आमच्या वाडटोल्यांचें जालां. मोजेन वाडटोलीं भुरगीं वायट व्यसनाक लागून आयज आवय बापायच्या दोळ्यान दुकां गलोयतात. कितलेच गोरकार ह्या वायट व्यसना उद्देशी आपले बायलेचें, भुरग्यांचें आनी कुटुंबाचें जिवीत निसणटणाक पावयतात. जिवितांत येतोल्या कोश्टांक लागून सोरो, ड्रग्स, सिगरेट्स एक उपाय न्हय, पूण हाचे उद्देशी कोश्ट आमी आनीक वाडयता आनी दुसऱ्यांकूय त्रासान घालता. सोम्या जेजू वायट व्यसनाक सांपडल्यांक तातूंतली भायर सरूंक करपा दी आनी आमी तांचे सोवे दोयार जावंक आमकां तुजो आदार फावो कर. काकूक आमची कोर सोम्या. काकूट आमची कोर. दावें स्थान जेजूक विंगडो करतात. पोरनिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. त्याच्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडवलोय म्हूण सगळो
पातकांतली मेकळी रावंक आमचेशी राव सोमया. नियाल जेजून कांयच वायट आदारूंक ना. पातोक ताणें पयसायलें आनी बरें तें आपणायलें. तरी आसतना ताचें आंगोस काडून ताची लॉस केली. पातोक मनशाक देवाच्या सोयबातलो पयसायता आनी निसोणटोणाक पावयता. मनशाच्या जिवितांत देवाची भिरांत पयस जावन पातकां वाडत आसात. थोड्यांक आपूण पातकी म्हूण पासून खबर आसतना आनी तेच कारणान केदेंय व्हड पातोक आदारल्यार पासून ताका तें सोदाचें कशें दिसता. पातका उदेशी आमी देवाचें कालीस दुखयत रावता आनी आमचें निर्मळपण ओगडावन देवा मुखार आमी सांडटा. ख्रिस्ता जेजू 2 दिसा एक एक पाटोक सोडून दिवंक, तुजी आज्ञा प्रमाणें आमी जिवंक आनी बरेपणाचें दूत जावंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकूक आमची कोर सोमया. काकूट आमची कोर. इकरावें स्थान जेजूक खुर्सार खिलायतात. पोरनिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोमया जेजू क्रिस्ता. तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सडयलोय म्हूण सगलो संवसार. कायडे पालूंक आनी भ्रश्टाचार पयसावंक आमचेशी राव सोमया. नियाल आमच्या मोगा पासत खुर्साचें मरण जेजून स्विकारलें. गुन्यांव नासतना आमचे पासत वलवले जेजून सोंसले. आयज जायते जाण कायदे सांबाळटात जाल्यार कितलेच जाण धर्मीक आनी सरकारी कायदे आड वेतात. कायदे दुसऱ्यांक म्हूण सोजमून आपणाक जाय ते कोत्तात. आयच्या समाजांत भ्रश्टाचाराचें मूल इतलें घट जाल्लें आसा की सगळें दुडवांचेर चलता. मनीस आपल्या लागीं पदवी आनी गिरेस्तकाय आसा म्हूण दुसऱ्यांक खेलयता आनी ओनीत आदारता. कायद्या आड वचून मनशाच्या जिविता कडेन खेळटात. एका मनशान दुसऱ्या मनशाक फटोवंक जातलें पूण देवाक केन्नाच फटोवंक जावचें ना. सोमया जेजू वायटाचें मूळ तोडून उडोवंक आनी कायद्याचेर आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां तुजी मजत कर. काकूत आमची कोर सोमया. काकूट आमची कोर. बारावें स्थान जेजू खुर्सार मोडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वयल्यान सडयलोय म्हूण सडयलोय सगलो म्हूण संवसार. सगलो संवसार. प्रमाणीकपणाचो समाज बांदून हाडूंक आमचेशी राव सोमया. नियाल आपल्या बापाचे येवजणे प्रमाणे जेजून सगळे कोश्ट सोंसले आनी निमाणे सुवातेर आमचे पासत आपणाचो जीव पासून दिलो. समाजांत नदर भोंवडायल्यार जण एकलो आपणा पासत जियेता आनी तेच कारणां दर एक मनीस आपणाचें चिंतून आडगां नाडगां करून आनी फोटिंगपणान आपल्याक फायदो जोडून घेता. कितलींशींच जाणां आयज गाडयांगेर
वचून एकाच देवाक विसरतात आनी शेवटाक आपणाचेरूच वायट ओडून हाडटात. आयज मनशांक कोश्ट आनी त्याग नाकांत आनी तेच कारणान मनीस बेजबाबदारेचो जावन दुसऱ्या आड वचून सैतानाच्या कामांत लोबदून वायटाचो रस्तो दोत्ता आनी आपल्या जिवितांत सांडटात. प्रमाणीकपणान चलपी देवा मुखार मानवलोलो जाता. क्रिस्ता जेजू 2 दिसा वायट तें पोसावून प्रमाणीकपणान आमचें जिवीत जिवंक आनी दुसऱ्यांकूय ह्या वाटेर ओडून हाडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकूट आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. तेरावेस्तान जेजू खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताच्या आवयच्या गोपान घालतात. पोरनिपात आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र वर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. संसार जिविताक मान दिवंक आनी मनशाकूल सांबाळूंक आमचेशी राव सोम्या. नियाल आमकां जिवीत दिवचे खातीर जेजून एकूच पावट आपलें जिवीत आमच्या पासत भेटयलें आनी आमकां तारण जोडून घेतलें. मनशाच्या जिविताचेर फकत देवाक अधिकार आसा. जिवीत देवाचें एक पवित्र देणें, पूण आयज मनीस ह्या जिविताचो धोनी म्हूण समजता. गोरपात, जिवेशी मारप, जीव दिवप, दुसऱ्याची कूड घायल करप आयज वाडत आसा. आयज मनशाच्या जिविताचेर विज्ञाना उद्देशी एक्सपेरिमेंट्स जाता. जेन्ना मनशाच्या जिविताचेर आमी आड वेता तेन्ना देवाक आमी दुखयता आनी देवा आड वेता म्हूण आमी जाणून घेवंक फावो. मनशेकूल आनी राखतोल्या जाल्यार दर एक जिवाक आमी मान दिवंक गरज. सोम्या जेजू जिवीत राखूंक, जिविताक मान दिवंक आनी मनशाकुलाचे सेवेक आयती आसूंक आमकां तुजो आदार दी. काकूट आमची कोर सोम्या. काकूट आमची कोर. चौदावें स्नान जेजूक फोंडान निकिरितात. पोरनिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक पवित्र वर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. सगळे भेट उतलून नवे मनशाकूय निर्माण करूंक आमचेशी राव सोम्या. नियाल जेजून आपल्या आख्ख्या जिवितांत वेगळोचार आनी भेद पयसावून सगल्या थंय एकेच तरेन वागलो.
आपल्या कोश्टांतल्यान मनशाकूळ एकवटान दवरलें. आमची क्रिस्ती धर्माची शिकवण आमकां एकवटान, भावपणान, शांतीन, बोगसोण्याच्या मोनान, सेवेच्या कोरण्यांनी जिवंक आपयता. आयज समाजांत धर्माक, जाती गांवांक आनी गिरेस्तकायेक लागून मनशान वेगळोचार केला आनी दुस्मानकायेचीं दुर्गां उबारल्यांत. शेजाऱ्यांनी मोदें आयज पडोना. एकामेकाचेर नदर लेगीत घालिनात. बोगसोण्याच्या मोनान एकचारान जिवंक कोणूच ल्हान जावंक सोदिना. क्रिस्ता जेजू सगळे वेळ उतरून सगळ्या थंय मोगान एकवटान आमी जिवंक आनी दर एक मनशाक देव जियेता म्हूण वळखून घेवंक आमकां करपा दी. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. जेजू मोगाला गोंडवीक विशय मनान दवरून आमच्या जिविताच्या सगळ्या मोडांचेर तुजें आसणें आमकां गरजेचें आनी मोठवाचें म्हूण आमी नियाळ केला. तुज्या आसऱ्या खाल आमी जिवंक निर्मी आनी तुजेच सांगाता सगळ्या वायटांचेर जोयट व्हरूंक आनी बरेपण शिपडावंक आमकां तुजे कृपेन भर. इमावसाचे वाटेर आसलेल्या सिसांक तुवें तुजो सांगात दिलो. तेच परी हे आमच्या संवसारी यात्रेक तुजो सांगात आमकां सदांच मेळूं. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत आमचे बापा सोगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी सो जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचेर फुटलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां लायनीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरे कृपेन भरलेले सोरेस्प तुजे थाय आसा. उसरा मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. आनी अती बरी देवाची बाई आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. म्हज्या बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आनी आतां आनी सदां काळ. I 9.
सर्वेस्परा हांव तुका शरणो येता. म्हाका कदींच लोचयेक घालूं नाका. चोरया मांडलोल्या झाडांत म्हाका पडूंक दिवं नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भावा भयणानो, प्राचीत काळान देव आमकां जायत्यो संद्यो दिता. आमच्याच पातकाची वळख घेवन पातोक पयसावंक आनीक देवाक ओदेक लागीं सरूंक. जायते पावटी आमच्या संबंदान आमच्या काळजांतले उपजोता ते वायट आमचे मदें संबंद मोडटात. जावं आमच्या काळजांतले उपजोता ती निर्डुकाय जेलसी जायते पावटी आमी दुसऱ्यांक वायट करूंक पावता आनी आमचे संबंद तुटतात. आयज देवाचें उतर आमकां आमच्या जिवितांतलें वायट पयसावंक आनी भोव करून दुसऱ्यां सोबे बरें तेंच करूंक, दुसऱ्यांक सदांच दुसऱ्यां सोबे बरेंपण पळोवंक देवाचें उतर आयज आमकां हुस्कायता. असलेंच आमचें जिवीत जावं दुसऱ्यां सोबे आमी सदांच बरेंपण शिंपडायतली क्रिस्ती भावार्थी जावं देवाची कृपा हे मिसाचे भिडेंत आमकां मागता आसतना जायते पावटी आमी चुकल्यात. निर्डुकायेन बरोवन जायते पावटी आमी दुसऱ्यांक त्रासान घातल्यात. ह्या नेरसाबार चुकीचो उगडास करून देवाचे बोगसणे मागून सगळीं आमी म्हणुया. हांव पातकी सोड पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजो देव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत वाक्यून सदांच सांगवार मारीक सगळ्या देवतांक आमी भोगतात आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती कर आत्मून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकलूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकलूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. आमच्यो गरजो मागण्यो ओकेपणीन देवा मुखार आमी दवरुया. एकामेका पासत मागुया. पिडेंत आसलेल्या भावा भयणां पासत मागुया. सर्व पदवेदारा देवा, ह्या प्राचीत काळार उर्बेन आमी दणवण करता. तिचे वरवीं आमी नितळ निर्मळ जावं आनी अशें येवची आसा ते पास्कांचे परबेक काळजाचे खरे भोगतीन आमी पावोशें कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याचें एकपण जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायलाक आपल्या हेरा सगल्या पुता परस झुजेचो ओदीक मोग आसलो, कित्याक तो तांचे जाणटे पिरायेर जल्मलोलो आनी ताणें ताका एक विविध रंगाचें आंगलें केल्लें. आपल्या सगल्या पुतावन बापूय झुजेचो ओगळो मोग करता तें पळोवन दुसरे भाव जळटाले आनी ताका ते बरे भाशेन देखोसो करिनासले. सगळे भाव आपल्या बापायचो हिंड चोरूंक सिके गेल्ले आसतना इस्रायलान झुजेक सांगलें, तुजे भाव सिके हिंडांक घेवन गेल्यात. आयक,
हांव तुका तांचे सोरशीं धाडटां म्हणटोच जुजे आपल्या भावाचे सोदीक गेलो आनी ताका दोतान गांवांत ते मेळ्ळे. पयस थावन तांणी ताका देखलो आनी तो तांचे सोरशीं पावचे आदींच ताचो जीव काडूंक तांणी थारायलें. तांणी एकामेकाक म्हणलें, हो पळयात, सोपणेकार येता येता ताचो प्राण काडुया. आनी खंयचे एके खोणींत ताका उडोवन आमी मागीर सांगचें की एके निश्ठूर मनजातीन ताका गिरासलो. तेन्ना तांची सोपणां खंय पावतात ती पळोवची. पूण हें आयकूतच रुबनान तांच्या चोपक्यांतलो ताका वाटायलो. ताणें ताका सांगलें, ताचो प्राण आमी काडचो न्हय. ताच्या चोपक्यांतलो ताका वाटावन परत ताका आपल्या बापायचे स्वाधीन करच्या निमित्तान रुबनान नव्यान ताका समजायलें, ताचे रोगोत वारोय नाकात. ह्या ओरोण्यांत एक खोण आसा, तांतून ताका उडोयात, पूण ताचेर तुमचे हात घाली नाकात. आपले भाव आसले थंय जुजे पावतोच ताचे विविध रंगाचे आंगले ताणें काडलें आनी ताका धरून एके खोणींत उडयलो. ती खोण सुकलोली, उदक तांतून नासलें. मागीर ते जेवणाक बसले तेन्ना कांय इस्मायली लोक गालत थावन येतालो. तो तांणी पळयलो. गोम, पोरमोळ आनी रेजीन उंटांचेर घालून ते इजिप्ताक वताले. जुदान आपल्या भावाक सांगलें, आमच्या भावाक जिवो मारून आनी ताच्या रोगतान भिजून आमकां कितें मेळटा? ओदीक बरें, आमी ताका त्या इस्मायलितांक विकुया. पूण कांय वायट तांकां आमी करचें न्हय. कितलोय जाल्यार तो आमच्या रोगता मासाचो भाव. आनी ताचे भाव कबूल जाले. उपरांत कांय माद्यांनी वेपारी थंयसरल्यान वेताले. तांणी ताका ते खोणींतलो वयर काडलो आनी इस्मायलितांक रुपयाच्या 20 नाण्यांक विकलो. आनी हांणी जुजेक इजिप्ताक व्हेलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परान केल्ले ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास आसा. जबाब, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो म्हाका उगडास येता. ताणें देसान दुकोळ पडूंक दिलो, ताचे उदर पसण काडून उडयलें. तांचे फुडें एका मनशाक धाडलो, गुलाम कसो विकून दिलो जुजे तो. जबाब, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो म्हाका उगडास आसा. ताचे पांय सांकल्यांनी बांदलोले, ताचे मानेचेर लोखणाचे झूम बसयलोले. शेकी ताणें पारकून सांगलोलें तेंच घडोवन आयलें. सर्वेस्पराच्या उतरान ताचें उतर खरें केलें. जबाब, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो म्हाका उगडास येता. तेन्ना राजान ताका बंदखणींतलो काडूंक लायलो. राष्ट्राच्या पादशाहान ताका सुटका दिली. आपल्या घरांत ताका एका कारबारीक नेमलो. आपले आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. जबाब, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो म्हाका उगडास येता. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवय आसूं. माथ्युवा पोरमोणे
जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका समिया जेसून परोम याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक वपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मळो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. तातूंत गाण्यांक एक कोळंबी कांतोयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मळो ताणें कुलवाड्यांक कुंबळ्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकचो वेळ लागीं पावतोच आपलें कुंबळें घेवच्याक ताणें त्या कुलवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी तांच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक फावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले, पयल्या वनोदीक, आनी ताणें तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भिट्टले. अशें म्हणून शेकीन ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण कुलवाड्यांनी पुताक पळयोवन आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायज, येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी ताणीं ताका धरून मोळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोळ्याचो धोनी येतूच त्या कुलवाड्यांक कितें करतलो? ताणीं जाप दिली, त्या नुस्त्यांचो व्हड बोस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या काळार फळ दिता तसल्यांक आपलो मोळो कुंबळ्याक दितलो. जेजून तांकां म्हणलें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलां, तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना? म्हणटच देवाचें राज तुमचे कडलें काडून घेतले आनी पुर्ती फळां करतात तसल्या लोकांक दितले. ताचे ओपारी आयकले उपरांत मुखेल याज्ञीक आनी फारिझेव आपणाच विशीं तो उलयता म्हूण समजले आनी ताका ते धरतले आसले. पूण लोकांक भियेले, कित्याक प्रवादी म्हूण लोक ताका मानतालो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयण्यांनो, आयज पयल्या वाचपांत आदल्या घरांतले ही घडणी आमी आयकल्या. कशे भाशेन भाव भावाक त्रासांक घालता. झुजेक हे 12-11 भाव झुजेक नाटक करूंक सोदता. आनी हीच घडणी नव्या करारांत आमी जेजू विशीं पळयता. ताचेच मनीस जेजूक नाटक करूंक सोदता आनी हे आमी प्राचीन काळांत नियाळटा. आनी कांयच हें देवाचें उतर पयल्या वाचपांत आनी शुभ वर्तमानांत आमी हाची खबर आयकल्या तेन्ना आयज देवाचें उतर कसलो संदेश आमच्या जिवितांत, हो करून आमी प्राचीन काळांत आसा तेन्ना कसलो संदेश आमच्या जिवितांत दिता काय? भाऊ भयण्यांनो, जेजू आमकां म्हणटा, आपली शिकवण दिता आसतना, मनीस वायट जाता दुसऱ्यांक लागून न्हय, ह्या त्या मनशाक लागून न्हय. आमी वायट जाता, जोण एकलो वायट तर आमी जाता जाल्यार आमकांच लागून. आनी हेच पासून जेजू म्हणटा, मनशाक आपणाक ताचेच भितरल्यान जें वायट उपजता, काळजांतलें उपजता, तेंच ताका मेळ्ळें करता आनी वायट करता. आनी कित्याक भावा भयण्यांनो, आमच्या जिवितांत आमी सगळीं बरीं मनशां, पूण जायते फावटी आमकां आमच्या जिवितांत ही निड्डुकाय, नाटकाय, ही काळजांत जावन येता. जायते फावटी आमकां दिसता की देवान दुसऱ्यांक बरें केलें, आमचेर आशिर्वाद घालूंक ना, आमकां बरें करूंक ना. जायते फावटी आमी पळयता दुसऱ्यांक बरें आसा, म्हाका कांयच ना, निड्डुकायेन आमी भरता. आनी हेच पासून निड्डुकायेन भरोवन जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक त्रासांक घालता, नाटक करूंक सोदता. आनी हेच पयल्या वाचपांत आमी आयकलां ह्या भावा मदें जालें. जुजे ल्हान जाकोबाचो ल्हान पूत, इस्रायलाचो ल्हान पूत म्हणटच ताका ताची सुबेज पुरबाय आसली. पूण अशें न्हय, दुसऱ्या भावांक ताचो बापूय किकोंत करतालो, तांकांय बरें बरें. पूण हे भाव ताचेर जळटाले.
नाटकांन बरोवन ते जियेताले आनी हेच पासून आमी पळयता कशे भाशेन ते आपल्या भावाक नाटक करूंक सोदता आनी हेच भाव भयण आमच्या जिवितांत आयज मनशाच्या जिवितांत घडटा आमच्या भितरल्यान येता ती नाटकाय निड्डुकाय जायते फावटी दुसऱ्यांक त्रासान घालता दुसऱ्यांक मारून आमी उडयता आनी हेच पासून आमी हाचेर झुजूंक हे ती आमची नवसोडणी करूंक हे प्राचीत काळांत देव आमकां आपयता तेच भाशेन भाव भयणीनो आमी पळयता पयल्या वाचपाक आमी मनशां कितलींच वायट जावं पूण बरोबरूच आमच्या काळजांतलें बरें उपजता आमी घोडे जायते फावटी दुसऱ्यांक वायट करूंक सोदीत रागान वो नाटकांन बरोवन वायट करूंक आमी सोदीत पूण भावा भयणीनो आमच्या काळजांतलें बरें उपजता आनी ताचेर आमी लक्ष घालूंक गरज हे भाव आपल्या भावाक नाटक करूंक सोदीत पूण आमी पळयता पयलो रुबन तो म्हणटा ताका आमी मारचें न्हय जिवेशी मारचो न्हय पूण ताका खणीत उडोवया आनी ताचें मन कितें तो साल्वार जातलो कोणूच ताका साल्वार करतलो तेच भाशेन दुसरो मागीर जुदा आनीक एकटो भाव तो म्हणटा आमी ताका काडूया थंयसरलो आनी इस्रायल त्या इजिप्तकारांक दिवया कित्याक पासून ताचें मन कित्याक तांकां दिलो जाल्यार तो साल्वार जातलो म्हणटच पळयात भावा भयणीनो पयलें तांचें मन आसलोलें ताका जिवेशी मारूंक सामको नाटक करूंक पूण उपरांत तांचे जिवितांतलें बरेंपण भितर भायर सरता आनी बरेपणाक लागून तो मरोना जिवो व्हरता भाव भयणीनो आमचे काळजांत हो ताळो येता जायते फावटी घोडे आमी दुसऱ्यांक वायट करूंक सोदता पूण बरोबरूच देव आमच्या काळजांतल्यान आमच्या अंतस्करणांतल्यान उलयता की नाका वायट करिनाका ताका वायट करिनाका जायते फावटी हो देवाचो ताळो आमच्या काळजांतल्यान आमच्या अंतस्करणांतल्यान उलयता ताका आमी आयकूंक जाय आनी जो कोण मनीस हो देवाचो ताळो आयकता तो केन्नाच दुसऱ्यांक वायट करिना दुसरें सगळें बरें तेंच करता आनी कांयच आमकां होच देवाचो उलो जें कितें देव आमकां सुचयता आमच्या अंतस्करणांत उलयता ताका आमी ताचो ताळो आयकून सदांच दुसऱ्यांक बरें करूंक दुसऱ्यांक वायट मागूंक न्हय दुसऱ्यांक वायट करूंक न्हय पूण सदांच दुसऱ्यांचें बरें हांव दिवंक आनी मागूंक तर आयज भाव भयणीनो हें देवाचें उतर नियाळटासनीच करपा आमकां मागुया देवाचो ताळो आमी आयकून सदांच दुसऱ्यांक बरें करतली क्रिस्ती भावार्थी जावंक आनी हे भाशेन हो प्राचीत काळ आमकां सगल्यांक फायद्याचो जावंक त्याच देवाची कृपा ह्या मिसाचे भेटीन जोण एकल्याक मागुया C10 मोच्या बाबा भयणांनी मोच्यानी तुमचें बलिदान सोर पोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात कोणवळ्या बाबा हो संस्कार समारंभूंक आमकां फावो ते पर्यंत तयार कर आनी मोगान जेवूंक ताचे वरवीं आमकां आदार मेळूं
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं तुमचे सगळे आमची काळजां उबारून घे आमी ती सर्वेस्परातान उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूं या होय अशें आमी करूंक वावता सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व दाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फॉर्मायताय ताचे वरवीं आमचे पातकी सोयम आमी दोमावून दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जोयत व्हरतल्या तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां चुणें करून गोरचेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या हे परी आमचे सडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान पूण सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय पूण सर्गी तुका सोय सोय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुजी तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणेक कोराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगटुया जेजू मेलो मेलो जेजू जिवोवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेवन बाबा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसोळेंत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अशें आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळें तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पोतवेदार बापा
सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. दुसऱ्यांक वायट आवडिवंक न्हय पूण सदांच दुसऱ्यांचें बरेंपण पळोवंक दुसऱ्यांक बरें आवडिवंक त्याच जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान देवाची कृपा आमकां मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिली संसाराचे पाप काडटली आमची गांपूत कर. देवाचे शिली संसाराचे पाप काडटली आमची गांपूत कर. देवाचे शिली संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. D46. Sorum
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बाबा, सासणाचे सोडवणीची सुफोळ खुणा करून आमकां तुवें हें पवित्र जेवण दिलें. तातूंत आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला. ह्या जेवणाच्या बोळान ती सोडवण काळजान जावन आशेवूं आनी ती जोडूंक आमकां शाबितायेन पावय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. निसर पोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. I5